ही कोरोना व्हायरसाची पिडा आख्या संवसाराक पसरल्या. घडये असली परिस्थिती आदी केन्नाच संवसारान निर्माण जावंक ना. आमी जाणो कितलेच देश हे मारेकाळ पिडे खाल कोश्टवतात. आमच्या देशान 2,000 वयर लोकांक ही पिडा लागलेली आसा अशी माहिती मेळटा. आनी हो आंकडो हिसपा भायल्या नेटान वाडत वेता. सरकारान जायते उपाय घेतलेले आसात आनी टोटल लॉकडावन जाहीर केल्लें आसा. नागरिकांनी घरांतूच रावचें आनी सोशल डिस्टन्सींग आनी हेर भलायके वाटेन सुरक्षे उपाय घेवचे म्हूण सांगलां. ही पिडा वाडोना जावंक आमचे सरकारी, पुलीस आनी भलायके अधिकारी जायते हारपीत जातात. बरे नागरीक कशे आमची जबाबदारी म्हळ्यार तांकां आमचो पूर्ण सहकार दिवंक. हांव सगल्यांक उलो मारतां, तुमी आमच्या नागरिकी अधिकाऱ्यांक तुमचो पूर्ण पाठिंबो दिवचो. आमचे सुरक्षे खातीर आनी दुसऱ्यांच्या बऱ्या खातीर घरांत भितर रावुया. सोशल डिस्टन्सींग वेव्हारान घालुया. ह्या गंभीर काळांत पुलिसेक आमचो तेंको दिवया. गरज जाल्यार सारकी म्हायती कितें ती तांचे कडेन विचारुया. नाका जाल्ल्यो खबरो, फेक न्यूज वो व्हिडियो पसरावचे न्हय. सारकी म्हायती नासतना ह्यो वस्तू केल्यार आमकां सगल्यांक जायत्यो अडचण्यो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम्स निर्माण जावंक शकतात. आमी सांगाती वावुरल्यार आनी बरोबर हे पिडे आड झूज मांडल्यार आमी येसवंत जातल्यो. देवान तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो.